पेडण्या वाठारात वचत थंय रस्ते खणून दवरल्यात। चवथ लागी पावली तरी रस्त्याचे दुरुस्ती काम पुराय जाल्ले ना। 14 वर्सां जाली आताचे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या वाठारात निवडून येतात, मात अजून ह्या वाठारातले रस्ते दुरुस्त जाल्ले ना असो आरोप थंयचे थळावे करतात। हाका लागून थंय येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांकय हाचो त्रास जाता। अर्देस्वा खातीर पेडणेच्यान विलास आरोलकर। आता चवथ लागीं येयली आनी हो रस्तो खणून पळय दवरला, हो पार्सेकारान CM जावन मुद्दाम दवरला लोकांक त्रासान घालपाक काय ते म्हाका कांय सजमना। कित्याक चवथीक आतां 5 तारखेक चवथ म्हणटात ते, पूण ते व्होणे जे मारल्यात पळय तेतून एक गाडी सुटना। काल अशें जालें की एक टेम्पो भितर गेलो आनी गाडयो सगल्यो पॅक जाल्यो। कमीत कमी अर्द्या 1 वर भर आमचे शावाले ऑपरेटर येवन ते गाडी काडीसर आमी 1 वर आमी थिजरूच पडल्यो। आनी दुसरी खबर, खलो जेन्ना आसलो पळय MLA तेन्ना पार्किंग प्लेस हांगर एक्वायर जाल्ली, तेणें नीस पुरलेले बाकीच्या भाटान। ती पार्किंग प्लेस अजुनूय जायना उक्ती आनी ती गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान घेवपाक जायना। तेन्ना सरकारान हेचेर मात तरी लक्ष दिवचें। हे टुरिजम जर वाडयतले जाल्यार हे घाणीन टुरिजम येवचें नात, ही घाण पळोवपाक टुरिजम येयनात। सरकार ह्या लोकलांसून पयशाच्या जिवाचेर भायल्या गांवांक करोडांनी पयसो उडयतात। आपूण मजा मारतात आनी येतात आनी भायल्या गांवांक पळय कितें चलता ते गोंयान 4 आण्याचे पासून सुदारणा करिनात। और यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है वो बहुत कम है, और ये जो रोड है वो भी थोड़ा पोड़ा करना पड़ता है। गाड़ी चलाने में और कार चलाने में बहुत दिक्कत होगी। अभी तो सुबह का टाइम होगा तो मजा आएगी, लेकिन रात के टाइम पे तो बहुत भारी दिक्कत रहेगी।